एक्चुअली एक आडीन चोवपाक गेले जाल्यार तांकां ते आडीन तांकां जाय म्हणटरी तांकां वालोर दिवपाचो, कित्याक दे आर फायटींग दॅट डे वॉन्ट. सो आमकांय ते भाशेन वी शूड एबल टू फायट. आज आमगे सरकार कांयच करना, सरकार सारको पिसूण पडला. सो सरकार जेन्ना पिसूण पडला ते अशें करून बसो आडायतले, आतां मुखार मुखार आनी करतले. सो आमी खूंय कांय चुकता. आमगे चोवपाक गेले जाल्यार आमगे आहाय ते सगळे पेटलो आहाय. मिनिस्टरूच पयलीं सद्याक आपल्या जाय तशें करताय. सो आनी एकवट खंयच आसतलो, युनिटी इज ना. जो एक डिपार्टमेंट आपल्या जाय तशें करता. सो जेन्ना जर तर एक डिपार्टमेंट आपल्या जाय तशें करता जाल्यार म्हादया आनी खूंय मोग आसतलो, खूंय सांबाळपाक पावतली. सो आज प्रॉब्लम जालो आहा ते सगळे जे मिनिस्टर आहाय वो सरकाराले ते सगळे खूंय जाल्यार खूंय घुसपलो आहाय. आपल्यागे पर्सनल एजेंडा घुसपलो आहाय. सो पर्सनल एजेंडा जेन्ना ते सगळे घुसपलो आहाय तेन्ना ही म्हादय आनी राखपाचो प्रश्न म्हणटा तो सुटावो जावपाक बरो डिफिकल्ट जाता. बिकॉज देर इज नो युनिटी अमंग द टीम. आनी म्हाका दिसता दीस इज वॉट वी आर सींग. मुखार हे भरपूर त्रास जावचे. गोंयकारांक सगळ्यांनी एकठांय येवन हो मॅटर म्हाका रिजॉल्व करपाचो गरज आहा. दीस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी पॉलिटिकल वील इज मोस्ट इम्पॉर्टंट हियर. द पॉलिटिकल वील इज नॉट देयर. पॉलिटिकल वील आसली जाल्यार आज हें इतलें जावपाक पावपा न्ही. The united between MLA and opposition are ruling nothing. Okay. United, you said, no? There is no united unity. Sorry. No, opposition are all united for Madhay. Okay. Now आम युनायटेड जावन आम कित करपाक शकता. आमगे सायन हुई शिरी पडटली मादयाकू. आम सगळे युनिटी आम मादया दाखयल्ली आहा. तेमचें मत युनिटी पयलीं जावपा जाय. तेंचें मत जो एक वोट जावपा जाय ताकी ते कॅन हॅव दॅट पॉलिटिकल वील. हें पॉलिटिकल वील जालें जाल्यार हें केन्ना जाता आशिल्लें. हेन्ना डायवर्ट जावन वचपाचें न्ही. सो हे प्रॉब्लम जाले आहा तेंगा. वी आर ऑल युनायटेड. आमी म्हादयाकू न्हू, आम गोंयचे पासत आज सगळे युनायट जाताय. कितें जावं डिफरन्सीस, बट वी आर ऑल युनायटेड वेन वी कम टू गोवा. वी ऑल सीट डावन, वी डिस्कस. ते वगत आमान चिंत नाय आमगे डिफरन्सीस. बट हे तेंचे मदीं जायना. ताका लागून घुसपट जालो.